हडफडे उजो लागपाच्या प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत सौरभ लुथराक कोलवाळ बंदखणीत कैद्यांनी मारूंक ना असो दावो कोलवाळ बंदखणीतल्या अधिकाऱ्यांनी केला। फाटीचो कोणो दुखता म्हणून लुथरान कागाळ केल्ले उपरांत ताका तपासणे खातीर हॉस्पिटलांत हाडिल्लो अशें अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केलें। हडफडे उजो लागपाच्या घडणुकेंतलो मुखेल दुबावीत सौरभ लुथराक कैद्यांनी मारपेट केल्ल्याचे कांय वेळा पयलीं उक्ताडार आयिल्ले, मात ताका खंयच्याच कैद्यांनी मारूंक ना अशें कोलवाळ बंदखणीतल्या अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केलें। अटक जाल्ली तेन्ना फाटीच्या कण्याक प्रॉब्लेम आसा म्हूण सौरभ लुथरान न्हिदपा खातीर गादयेची मागणी केल्ली, मात ताची मागणी कोर्टान न्हयकारिल्ली। आतां परतून फाटीचो कणो दुखता म्हूण लुथरान कागाळ केले उपरांत ताका तपासणे खातीर हॉस्पिटलांत हाडिल्लो अशें अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केलें। नमस्कार येवकार। फाटल्याच दिसांनी जी आरपोरा गांवांत बोज फायर ट्रेजेडी घडली आणि हाची जी मेन एक्यूज जे लुथरा ब्रदर्स जावन आसा हांकां कोर्टान जी आसा ती ज्युडिशियल कस्टडी दिल्ली आणि हांकां तेन्नाच कोलवाळच्या जेलीन शिफ्ट करपाक आयिल्ले आणि हातूंतलो जो सौरव लुथरा आसा हाका आयज म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत मेडिकल चेकअपा खातीर घेवन आयिल्ले। मेळयल्ल्या म्हायती प्रमाण खंय तरी ताका बॅक पेन तसोच नी पेन जाल्ल्या कारणान ताका जो आसा तो रुटीन चेकअप जो मेडिकल चेकअप आसा त्या खातीर म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत हाडपाक आयले। आता सकाळच्यान खंय तरी एक बातमी अशी पसरता ती म्हटल्यार हो जो सौरव लुथरा आसा हाका जे हाचेच कोलवाळ जेलींतले जे इनमेट्स आसा हांच्या कडल्यान मारहाण जाला आणि त्या लागून हाका खंय तरी मेडिकलाक आजिलो हॉस्पिटलांत हाडला अशी इन्फॉर्मेशन अशी बातमी सकाळच्यान पसरता। सो जेन्ना आमी जेलींतले जे ऑथॉरिटीज आसा त्यांच्या कडल्यान कन्फर्म केले, त्यांच्या कडल्यान माहिती अशी मेळटा ती म्हटल्यार असो इन्सिडंट खंयच न जाता, फक्त तेची जी म्हटल्यार तेचो नी दुखताली आणि तेचो जो बॅक पेन आणि नी पेन ताका जाल्ल्या कारणान ताका जो आसा तो मेडिकल चेकअपा खातीर हाडलेलो आणि मेडिकल एक्झामिनेशन तेचे जाल्या उपरांत ताका सोमतोच पुलिसांच्याच बंदोबस्तान ताका कोलवाळ जेलीन परतो शिफ्ट करपाक आयलो। तशेंच ह्याच केसी रिलेटेड दुसरी एक बातमी आयच्याच दिसा येता ती म्हटल्यार बोज ग्रुपाचो जो को पार्टनर अजय गुप्ता आशिल्लो हाका फाटींच फायर इन्सिडेंटा खातीर अरेस्ट करपाक आयिल्ले आणि आफ्टर दॅट ताका फॉर्जरीच्या प्रकरणात परत अरेस्ट करपाक आयली। जे एक्सायज लायसन मेळपा खातीर तेणेन जे डॉक्युमेंट्स फॉर्ज केल्ले ह्या कारणाक लागून ताका परत एकदा अरेस्ट करपाक आयली आणि ताका सुद्धा ज्युडिशियल कस्टडी आसा ती फाटीं दिल्ली आणि आयज शेनवार दिसा GMFC कोर्ट म्हापसाद्वारे तिची जी बेल आसा ती ग्रांट जाल्ली आसा। मजगती कांदोळी भलायकी केंद्राचो बनावट भलायकी दाखलो तयार केल्ल्या प्रकरणांतलो दुबावीत तशेंच रोमियो लेन सहधनी अजय गुप्ताचो जामीन मंजूर जालो, मात बर्ज क्लबाक उजो लागपाच्या प्रकरणा वयल्यान अजय गुप्ता अजूनय बंदखणीत आसा। आज म्हापसा कोर्टान अजय गुप्ताची फॉर्जरी केस जी आशिल्ली जी म्हापसा पुलिसान रजिस्टर केल्ली ताची बेल ऑर्डरीक आशिल्ली आणि तातूंत अजय गुप्ताक म्हापसा GMFCन बेल ग्रांट केल्या, काही कंडिशन्स इम्पोज केल्या जशें की 1 लाखाची शुअर्टी आणि एविडन्स टेम्पर करचो न्ही आणि कोर्टान किंवा आयोन केन्ना आपयले जाल्यार ही शूड बी प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट अँड ही शूड कॉपरेट विथ द इन्व्हेस्टिगेशन। तर कोर्टान असो एक व्ह्यू घेतला की प्रोसिक्युशनाची केस आसा थंय खंयच अशें दिसूना की अजय गुप्तान ते फॉर्ज डॉक्युमेंट स्वता तयार केल्ले किंवा ताणे ते स्वता अपलोड केल्ले। हो एक ग्राउंड आशिल्लो जाचेर कोर्टान ही बेल ग्रांट केल्या, ताच्या व्यतिरिक्त भरपूर ग्राउंड्स आशिल्ले आणि एक डिटेल्ड कोर्टान ऑर्डर पास केल्या। गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान वीणा मांद्रेकार।